थळाव्यांनी दिले माहिती प्रमाण रुमडामळ हाऊसिंग बोर्डात ईद मिलाद उत्सवा खातीर घातिल्लो बॅनर एका अनोळख्या मनशान पिजिल्ल्यान बरोच बोवाळ जालो। या नादी लेगीत दिवाळी चवथीचे लायिल्ले बॅनर अशेच पिजल्यात खंय। रुमडामळ गावात सगळे लोक एकचारान सगळे सण परबो मनयतात, मागीर हे कृत्य करून लोकां मदीं फूट घालपाचो स्टंट कित्याक? जेन्ना जेन्ना वेंचणूक लागीं पावतात तेन्नाच अशें कित्याक घडटा? पुलिसांनी ह्या प्रकरणाचो खोलायेन तपास करून हो प्रश्न तडीक लावचो अशी मागणी आता रुमडामळच्या थळाव्यांनी केल्या। रुमडामळच्या गावात एक ईद मिलादाक बॅनर लायिल्लो 5 सप्टेंबराक आणि तो बॅनर काल रातचो जेन्ना आमचे भाव येताले तेन्ना तेमी पळयलो की हो बॅनर दोन्ही वाटेच्यान पिनून गेल्लो वयर, म्हळ्यार अशें दिसता की मुद्दम कोणी पिनला असो। आणि हांगा रुमडामळान सगळे सण एक बरोबर एक वाटेन मनयतात, अशें ना की हिंदू सेपरेट, मुस्लिम सेपरेट, ख्रिश्चन सेपरेट। पूण आता अशी परिस्थिती आला की हें जे चल्लां तें अशें दिसता खंय तरी रुमडामळच्या गांवांत डिफरंट रिलिजना मदीं हेट्रेड क्रिएट करपा खातीर केला। समज तुमकां बॅनर पिनून गांवची वाट लावपाची आसा, गांवच्या एकवटाची वाट लावपाक आसा जाल्यार असले इलेक्शन मॅन्डेट करनाकात किंवा असलो इलेक्शन एजेंडा करनाकात। कित्याक काय म्हणल्यार जेन्ना जेन्ना कसले इलेक्शन येता तेन्ना तेन्ना रिलिजियस हेट्रेड क्रिएट केल्ली गेली आसा। केन्ना तुम्ही पळोवपा वता की जेन्ना MLA इलेक्शन पावता तेन्ना हिंदू मुस्लिम, जेन्ना ZP इलेक्शन येता तेन्ना हिंदू मुस्लिम, जेन्ना पंचायत इलेक्शन येता तेन्ना हिंदू मुस्लिम। आणि आता जेन्ना डिक्लेअर केला की ZP इलेक्शन लागीं आसा तेन्ना काल खंय तरी कोण तरी येवन हो बॅनर पिनून वता। फाल्यां अशें जातलें की आयज आमच्या मुस्लिम भावांनी जो बॅनर लायिल्लो जे काडपाचे आशिल्ले ते ह्या दिसान तो बॅनर पिनला। सो तेंच्या मनान खंय तरी दुबाव निर्माण करून खंय तरी इलेक्शन एजेंडा करपाची तयारी आसा। फाल्यां अशेंच करून खंयचे तरी आमचे हिंदू भावाचो बॅनर पिनपाचे ट्राय करतले। सो इनडायरेक्टली ते हिंदू मुस्लिमां मदीं हेट्रेड क्रिएट करून इलेक्शन डिवायड अँड रूल पॉलिसी करपाचे सोदतात। सो हांव मागता आतां आमी वचून PIक मेळटले आनी PI कडेन मागता जाता इतके बेगीन असले दळदिरे लोक जे आसा जे हांगचे आसूं किंवा भायले आसूं जे ही हेट्रेड करपाक सोदतात तांकां बेगीतले बेगीन अरेस्ट करचे। बॅनर मारलेलो मिलादा लागून ते कोणी येवन बरोबर पण खबर ना बॅनर पिजून गेलो। अशेंच तेन्ना लास्ट मंथ अशेंच घटना जाली, तेन्ना गणेश चतुर्थीचो दिवाळीचो कितें किंवा बॅनर मारलो तेन्ना एक कोणची गोरवांक खबर ना आमकां, तेन्ना सुद्दां बॅनर अशेंच पिंजपाचे अशेंच चालू आसा। हावसिंग बोर्ड म्हणल्यार एक बॅनराचो खेळ जाला, ते दुसरे धर्माचो अशेंच करून एक दुसऱ्याचो बॅनर पिजत आसा आनी एकामेका आमकां हिंदू आनी मुस्लिमांक एक युनिटी आसा पळय ती डिवायड करूंक चित्ता आमच्या लोकांक। आमी एक कितें जालां पळय आमकां कोणा एक धर्माचें की हें ना आमकां ते कितें जालां पळय मातशें कितें तरी पुलिसांनी एक्शन घेवचें आनी अशेंच केन्ना परत जावचें न्हू म्हणून पुलिसांन आमचो एक विश्वास दिवपाक जाय। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।